कॅन्डिड विथ कॅन्डिडा ही कार्यावळ पळयतल्यांक तुमकां सगल्यांक माय मोगाचो येवकार आनी नमस्कार. इश्टानो, आयच्या आमच्या ह्या 100व्या एपिसोडान तुमकां सगल्यांक माय मोगाचो येवकार. पयली सुवातेर तुमकां सगल्यांक काळजांतान देव बरें करूं म्हणटा, कारण तुमी आमकां तुमचो मोग दाखयलो आनी ह्यान फुडें तुमी आमकां असोच मोग दाखयतली म्हूण आमी आस बाळगिता. आयज तुमकां तुमचे मेरेंत आसा आमचे खोडेगांत 2 एक्टर्स, द बिगेस्ट शोमॅन ऑफ गोवा, कोंकणी पालकाचो कुंवर अशें ताका म्हणटा बाब प्रिन्स जेकब. येवकार तुका आमचे ही कार्यावळी. नमस्कार. तशेंच ताज्या सांगाताक आसा एक बऱ्यांतलो बरो कॉमेडियन जाणें कोंकणी पालकार भरपूर वार केल्लो आसा. कोंकणी माचये खातीर, कोंकणी भाशे खातीर ताणें आपलें भरपूर योगदान दिल्लें आसा. एक बरो कॉमेडियन जाच्या तोंडाक पयल्यारूच तुमकां रोखडेंच आसो येता. बाब कॉमेडियन कॅनी, येवकार तुका. कशें आसात? गुड. फिट एंड फायन. पयले सुवातेर पोरबी तुका थँक्यू. कॅन्डिड विथ कॅन्डिडा ह्या एपिसोडाक 100 एपिसोड जातात आनी हे 100 एपिसोडाक आमकां बाग म्हाका आनी कॅनीक हांगासर येवंक देव बरें करूं. सुरवातेकूच पयलीं सद्याक तुमकां दोगांयकूय भरपूर यश आवडटा. फुडाराक तुमचे आनीक जायते बरे तियात्र येवन तुमी जायती बरी भुमिका करून आमच्या लोकांक असोच तूं हांसयतलो म्हूण फुडाराक आमचो ऑडियन्सूय पडून आशेन रावता. आनी जेकब बाब तुका पोरबी, कित्याक हालींचो तुजो तियात्र एकदम बरो गाजलेलो आसा आनी लोकांनी एकदम बरो वाखाणलेलो आसा. ह्यान फुडें जायते तुज्या मनान येवजिलां आसतलें फुडें आनी कितें कोत्तलो तें? आतां सद्याक सांत पाद्र पियो चलता. करेक्ट. हो तियात्र पाद्री माद्रीनी म्हाका सांगलां की कोरेजमांत पासून हो चालू दवरचो. सो पयलेच फावटी हांवें लायफान केन्नाच कोरेजमांक तियात्र करूंक ना. पयलेच फावटी हो रिलिजियस तियात्र म्हणून हांव कोरेजमान कोत्तां. ओके, ऑलरायट. हाचेर आमी उपरांत येतले, पूण ताच्याहून पयलीं जेकब बाब, कोंकणी पालकार फिल्मांक तुजें जायतें योगदान आसा, जाल्यार तुवें कितें अनुभवलां आमच्या कोंकणी पालकार तियात्र नाचोन वा तियात्रान दुसऱ्या कलाकारांक हाडून तुमच्या तियात्रान वेगवेगळे कलाकार पोरजोळलेले आसा? हे सगळे एक्सपिरियन्स तुजे कितें आमच्या ऑडियन्साक सांग. सी, म्हज्या तियात्रांत जायते कलाकार येवन गेले, पूण हांवें केन्नाच म्हणोंक ना ते कलाकार म्हजेशी येयले आनी म्हाका सोडून गेले आनी व्हडले मनीस जाले ना. म्हजें काम कितें, कलाकाराक हाडलें, ताका शिकयलो, म्हाका जाय तशें ताणें एक्टींग केलें, ताका आनीक म्हज्याहून आनी कितें बरें मेवता ताणें वचोंकूच जाय. पूण हांवें केन्ना निशेध मारूंक ना तो म्हाका सोडून गेला म्हणून वो कितें ना. कलाकाराक आपणाक जाय ताका थंय वचपाची संदी आसा आनी मेकळेपण आसा. आनीक एक कलाकार जेन्ना एका ग्रुपान येता, हांव ताका पयलेंच सांगता, तूं म्हज्या ग्रुपान आयला, हांगा शिक, हांगा तुका शिकोवंक मेवतलें, हें तुका दुसरे कडेन मेवचें ना. शिक आनी तुका जाय थंय वच, जाय ते व्हडलो कलाकार जावं. करेक्ट. कॅनी बाब, जायते कोंकणी पालकार तुवें योगदान दिल्लो आसा, जाल्यार तुजी सुरवात कशी जाली ती आमच्या ऑडियन्साक गमोंक जाय आनी कित्याक लागून तुवें कॉमेडी हो भाग वेंचून काडलो? ओके, मुगे भुरगेपण हांव भिजोडो. म्हाका आय वॉज अ व्हेरी शाय पर्सन. ओके. आनी म्हाका तियात्र चोवपाक एकदम आवडटा. भुरगेपणा एक फेस्ता 9 दीस पयले तियात्रा बोर्ड लायलो की ना हांव सारको आबूज जातालो, तो केन्ना काय तो तियात्र चोवप. आनी म्हगे भुरगेपणा साम बेस्ट कॉमेडियन म्हण आसताले प्रिन्स जेकब एंड हंबर्ट आनी आगुस्तीन आनी डॉमिनीक. तेंगे जेन्ना कॉमेडी चयतालो हांव इतलो उमेदीन भोंवतालो की त्या टायमार म्हाका दिसता ते तियात्र चोयता आसतना, तियात्र चोयन घारो येता आसतना दुसऱ्या तिसऱ्या दिसा हांव बी तेंचे भाशेन कॉमेडियन जातालो. आनी तेंगे कॉमेडी ऑडियो सिडीचे बी येताले ती कॉमेडी हांव इस्कलांक कोतालो. आनी तेन्ना टिचरी म्हाका उमेद दितालो, कॉमेडी बरी कॉमेडी कोत मरे तूं. तेन्ना म्हाका दिसतालें म्हजे भितर जे पड भिरांत आसताली, म्हजे भितर जे पड शायनस आसतालें, लॉज आसतालें न्हू, ती वयताली. आनी तेचें म्हाका कळ्ळें आय कॅन बी अ कॉमेडियन. आज दुकान ओजा पेस जाता जेन्ना हांव प्रिन्स जेकबा बरोबर नाचता, तेका चोयन हांव कॉमेडियन जावपा मुखार सरलो. आज हांव तेचे बराबर नाचता. इज इट द एंडींग ऑफ माय हें काय म्हूण मुगे कॅरियर एंडींग काय म्हूण. म्हणजे अशें करून ही स्टोरी अशें करून स्टार्ट जाता न्हू. एक कोणी तूं चोयता, आख्या गांव भोंवता आनी लास्टाक थिंगा पावता म्हळ्यार थिंगसर एंडींग जाता न्हू. एक फिल्मान तुका चोयता आसतना आज हांव दिसा लास्ट काय प्रिन्स जेकबागे तियात्रां आनी मुखार तियात्र करूं मेळपा ना काय, कित्याक तेका चोयन हांव इतलो भिजूडो मनीस, मुगे भिजूडपण गेलें. इतलो लोजे मनीस मुगे लॉस गेली.
हांव कॉमेडियन जावपा पावलो कॉमेडी कोता कोता तेज पांयां पावलो तेज बरोबर कॉमेडी करपा इट्स लायक दीस लायक ऑलरायट ओके जेकब तुजी लायफ हिस्ट्री आयज सगळीच जाणा जाल्यार हांव तुका एक सोरोड प्रश्न करता इतली वर्सां तुवें कॉमेडी केल्या म्हणटच कॉमेडीचो लेवल इतली वर्सां सावन आतां कसो बदलला आनी कितें जालां सी म्हज्या तियात्रान म्हजो कॉमेडी लेवल पयलो आसलो तोच आसा आय हॅव नेवर डन कॉमेडी बिलो द बेल्ट खरें एका चेडवाचेर कुडीचेर ताच्या कुडीचेर सांद्याचेर कॉमेडी हांवें करूंक ना आतांच्या हालींच्या दिसांनी कितें जालां पोजडी कॉमेडी पालकार आयला आनी लोक म्हणटा शी पोजडी कॉमेडी शी पोजडी पूण त्याच तियात्राक लोक वेता करेक्ट सो पोजडी कॉमेडी कोत्ताय तांकांय गुन्यांवकारी करूंक जायना लोकूय गुन्यांवकारी जरी तर तुका दिसता वयर कितें चलता माचयेर चलता तें पोजडें जाल्यार तुका अधिकार आसा कित्याक तूं तिकेट काडून तियात्राक येता तुज्यान उबो रावन तुवें सांगपाक जाता बाबा हें तें बंद कर करेक्ट तूं कितें कोत्ता तें रॉंग तें बंद कर जाल्यार हें पोजडेंपण आसा तें बंद जातलें हाय टायम लोकांक सांगपाक जाय बाबा ही कॉमेडी सारकी ना आमच्या भुरग्यांक ही कॉमेडी पळोवपा सारकी ना लोकांक निशेध मारूंक जाय तेन्नाच ती कॉमेडी बंद जातली आनी म्हाका दिसना एक तियात्र बरो जातलो जाल्यार ती कॉमेडी तसली आसूंक जाय म्हणून जायते भाशेन कॉमेडी करूंक जाता हांवें म्हज्या लायफान म्हज्या तियात्रान केन्नाच कॉमेडी पोजडी करूंक ना आनी कोणूय जर तर म्हज्या तियात्रान एक मातशें उतर अशें तशें सांगलें जाल्यार देखून हांव ताका सांगता बाबा हें उतर नेक्स्ट टायम मोडी नाका ओके जायते फावटी जायते वेगवेगळे तरेचे तियात्र मेसेज दिवपा सारके तियात्र तुवें पालकार हाडले जाल्यार सिजनाक तूं जाणा अमके भाशेचो तियात्र दाखयल्यार बरो चलता जाल्यार हे फावटी रिलिजियस तियात्र चलतलो अशें कित्याक तुज्या मतीन आयलें सो म्हजो हो तियात्र 75th प्रोडक्शन देवान म्हाका बोर दिलें भलायकी दिली 70 आनी 5 तियात्र बरोवपाक सो हांवें चिंतलें हो इज द बेस्ट टायम की म्हाका देवाचे उपकार आठोवंक आनी लोकांन म्हाका इतलीं वर्सां आपल्या काळजान दवरला तांचे उपकार आठोवंक हो तियात्र 7 पाद्र पियो हो तियात्र हांवें केला आनी कांय जाण म्हणूंक लागले म्हाका हो तियात्र तुवें कोरेजमाक करपाचो मरे हांवें म्हटलें कित्याक देवाक वाखाणूंक म्हाका कोरेजमांतूच कित्याक रावंक जाय वर्साचे 12 म्हयने म्हज्यान देवाक वाखाणूंक जाता सो हांवें म्हजे रिलिजियस तियात्र काडल्या ते केन्ना कोरेजमांत काडूंक ना सगळे ओतुंबराच्या सिजन दुसऱ्या सिजनांत काडल्यात कोरेजमांत केन्नाच हांवें तियात्र करूंकूच ना पयलेच फावटी फावटी हो रिलिजियस तियात्र म्हणून थंय जाल्यार पाद्रीनी माद्रीनी रिक्वेस्ट केला म्हणून हांव कोरेजमाक वता कॅनी बाब एक एडवांटेज आनी डिसएडवांटेज जरी तर हांवें तुका विचारलें एक कॉमेडियन जाल्यार तूं कितें सांगतलो एडवांटेजीस ऑफ कॉमेडियन इज फास्ट जेन्ना तूं कॉमेडियन आसता तूं फास्ट शायन जाता लोकां मुखार आनी लोक तुका सोदता द हिरो ऑफ कोंकणी स्टेज आज काल चोवपाक गेले जाल्यार न्हू कॉमेडियना लागून लोक तियात्र चोवपा येता अशें दिसता डिसएडवांटेजीस ऑफ कॉमेडियन इज जेन्ना तूं कॉमेडी कोत्ता आनी तुका लोक आसनाय इट्स अ डिसएडवांटेज एक पार्ट कॉमेडियनाकू कोण कित्या लोक आसनाय एक तियात्र लोक आसनाय दुसरे कडेन तियात्र कोता लोक आसनाय इट्स म्हाका क्वेश्चन मार्क येता दॅट इज द डिसएडवांटेज फुडलो प्रश्न म्हजो होच आसलो एक पाटी तुमी कॉमेडी कोत्ता आनी ती लोकां नदरेक क्लिक जायना जाल्यार कितली दूख जाता पळय एक कॉमेडियन जर तर स्टेजीर आयलो आनी लोक आसना इज अ फेलियर सो तूं जेन्ना कॉमेडी करूंक येता लोकांक हांसो सारकें करपाक जाय जर तर लोक हांसना जाल्यार इट्स नॉट अ कॉमेडी पूण सगळीच कॉमेडी कितें आसा न्हू एक पावटी सगळीच कॉमेडी तुज्या काक करून हांसपाचें ना थोडे भितरल्या भितरूय तुका हांसोंक मेवता तसली कॉमेडी आसता जेका बाब फिल्माचे वयर कितें सांगूंक सोदता तूं फिल्माचो स्टेटस खंय आसा पळय फिल्मां आतां सद्याक म्हजी कोंकणी हिंदी मराठी फिल्मां एक्टींग करून म्हजी सद्याक 29 or 30 फिल्मां जालीं 30 येस ऑलमोस्ट हय 30 फिल्मां जालीं फिल्मान एक्टींग करप आनी तियात्रान एक्टींग करप इज टोटली डिफरंट सो तें पयलें तुवें जाणा जावपाक जाय आमकां स्टेजीर कितें जाता लावड एक्टींग करचें पडटा कित्याक निमाणो कोण बसलेलो ताका पासून आमचें फेशियल एक्सप्रेशन दिसती पडोंक जाय आसता पूण फिल्मान तशें जायना कित्याक कॅमेरा तुज्या तोंडाशी येता सो तें लावड एक्टींग जाता सो डिपेंड्स तुका जर तर आतां म्हाका कोण विचारता की तुका तियात्र लायक जाता काय फिल्मां जाता एज एन एक्टर म्हाका दोनूय लायक जाता पूण तियात्रांक कितें जाता तुका इन्स्टंट रिजल्ट मेवता इन्स्टंट एप्रिसिएशन मेवता इन्स्टंट लाफ्टर मेवता तें तुका बरें दिसता पूण फिल्मांनी तुका मेवना पूण पयलो म्हणटूच मागीर लोक तुका सांगता
आतां हांवें नाचोया कुंपासार ह्या तियात्रान रोल केलो, ह्या फिल्मान रोल केलो, आजून पासून कोण मेवलो जाल्यार शे कितें रोल रे तुजो त्या फिल्मांत अशें म्हणटा. तुजे एक्सपिरियन्स कितें आसले त्याच फिल्मान? नाचोया कुंपासार इट वॉज ग्रेट. लायक आमी आसो न्हय, आमी ऑडिशन बी कांय दिवं न्हय. तांकां ते डायरेक्टरान ते भाशेन अशें करून बांयको बसून ओ तिट्याचेर बसून तो कॅरेक्टर तांकां दाखोवपा जाय आसलो. सो आय वॉज कॉल्ड बाय नेटो आनी मागीर हांव थिंगा इंट्रोड्यूस जालो आनी देन आमगे 3-4 पाटी आमगे दिश्टी पडटाय थिंगा. कितें लेवल हा फिल्माचो? वाडटा काय देंवत आसा गोंयान? नो वाडटा, फिल्माचो लेवल वाडटा. पूण लोकांचो फकत लोक मातशे पळोवपाक तितलो आजून भायर सरना, पूण सोदतलो. ऑलरायट. कॅनी बाब, तुजी जी फेशियल एक्सप्रेशन आसा, जायते फावटी दोळे अशें करप, आयब्रो वयर काडप, जाल्यार ही तुका कशें खंय तुजी स्टडी करता तूं, जावं कशे भाशेन तुका सुरू जालें तें, जावं आर्ट खुंयच्यानल्यान तुमच्या फॅमिलीन कोणाक पळयलोलो ते वॉट इट इज? ना म्हगे फॅमिली हांवें तुका पयलें सांगिल्लें आमी बिजुडे आनी आमगे तियात्रीस कोणना. ओके, कलाकारान चोयन हे म्हगे हिरो जाले प्रिन्स जेकब आनी दॅट टायम जॉन डिसिल्वा गेलो, वेड, कोडे, देणे, पावरफूल तियात्र ते गेले जॉन डिसिल्वा गेले. त्या तियात्रान ते कॉमेडियन आगुस्तान डॉमिनीक पाट क्लॅशिंग कोताले कॉमेडीचे. इट वॉज रियली एक दीस म्हाका उगडास आसा तियात्र हांव आनी म्हगे बाब बसून तियात्र चोयताय. आनी तियात्र चोयता आसतना कॉमेडी जाले उपरांत सिरियस सीन येयली. सिरियस सीन इज रडपाचें लोक अशें करून तुका आवाज येता म्हाका. सडनली हांव हांसता आनी येसलो चिमटो काडलो म्हाका दुखोलें आनी मागीर तियात्र कॉमेडी जाल म्हटल्यार सिरियस सीन रडपा सीन चलो तो हांसता. पयली पड कॉमेडी जाली न्हू ती रिकालेक जाली म्हज्या मनान, आमकां सुसूं जायना हांव हांसलो म्हणपाक. सो लायक दॅट फेशियल जें पड एक्सप्रेशन जाता न्हू तें फेशियल एक्सप्रेशन कितें कळत काय म्हणटा तुमचे कडेन आपशीं येता जेन्ना इवन वीथ सर आमी जेन्ना कॉमेडी कोताय आनी आमी अशें थिंग सीन आहा खबरो करपाची अशें हांव ताका हें दिता हांव कान दिता तितलो तो मागीर ताका उमेदी येता एक्टींग करपाक. सो म्हगेन तागे क्लॅशिंग सारकें बरें जाता. तें फेशियल सिंपली जस्ट कम लायक दॅट ओन्ली. एनी क्रिटिसिजम तूं आयज पासून फुडें केला ओ कित्याक लागून तुजे कॉमेडीक लागून कित्याक लागून कितें खंयच्या एका प्लॉटाक लागून कॉमेडी प्लॉटाक लागून कसले आर्ग्युमेंट जाला जावं स्टेजीचेर वा तुजी कॉमेडी क्लिक जावना ओ लोकांनी दुसरे नदरेन घेतला तशें कितें आसा केन्ना ना म्हज्या लायफान तसलें केन्नाच जावंक ना. पूण एक फावटी घोडे तियात्र बरो ना म्हणून 2-3 जाणां येवन म्हाका सांगत जाल्यार हांव म्हणटा हय डोंट वरी नेक्स्ट टायम हेजे हांव बरो करूंक ट्राय करता. कित्याक ते पयशे मोडून येता ते कितें सांगता ते आमी आयकोंक जाय. नाजाल्यार तुवें मजान म्हणूंक जाय तूं कितें सांगतलो म्हाका हांवें इतले तियात्र बरयले आनी तूं म्हाका आतां ना. ऑलवेज बी हंबल टू युअर ऑडियन्स. एक प्रश्न सदांच हांव तुका विचारता आनी आयज पोत्ते हांव विचारता, वेळाची पंक्च्युअलिटी तुका सदांच आसा जाल्यार जेन्ना एक मनीस जावं तुजे एसआयए गो लेट पावता तेन्ना कितली दूख तुका जाता? वो वेळाक लागून कितें एक संदेश तूं आमच्या व्ह्युअर्सांक दिवंक सोदता? जो मनीस वेळाक म्हत्व दिना त्या मनशाक संवसारांत म्हत्व आसचें ना. सो कॅनीक विचार रिहर्सलांक जावं तियात्राक कोणूय लेट येयलो जाल्यार हांव कितें जाता रे जाता. एक पॉयंट सरा गेलो तेका एक सॅडनस बघत ते बघत दुसरे एक्टर रेडी आहाय वचपाक प्रॅक्टीस करपाक दुसरे एक्टर रेडी आहाय ते एक्टराक लागून त्रास जाताय. म्हणजे एक एक्टराक लागून सगल्या एक्टरांक त्रास जाता. सो म्हजें इज 110% हांव सदांच सांगता बी ऑन टायम. तुजो रोल मागीर पासून आसूं बट यू बी देर. कित्याक कितें जाता तुजो एक फावटी आमचे थोडे तियात्रीस कोत्तात ते मडगांव तियात्र चलता ताजी एंट्री जाली आतां मागीर सेकेंड हाफाक एंट्री आहा तो स्कुटर घेवन मडगांव वयता भोंवता आनी मागीर येता. पूण सपोज गेल्लेले कडेन कितेंय वायट बरें घडलें एक्सिडेंट जालो कितेंय जालो डायरेक्टरान कितें करपाचें मागीर तुजो रोल कसो करपाचो. पूण हे आमचे थोडे आर्टिस्ट सजमनात. सो हांव सांगता तुजो आतां म्हज्या तियात्रान एंथनी सेन ताजो रोल आहा सेकेंड हाफाक पूण तो फर्स्ट हाफाक येवन आहा. सो दीस इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एन आर्टिस्ट. एक जेन्युइन आर्टिस्ट तुका केन्नाच टायम पोवचो ना आपल्या मागीर आहा पण मागीर येतलो ना. रायट. जायते फावटी तूं एक स्टेटमेंट करता आनी ताचेर म्हणटा की तियात्रान नाचोन तुवें जायतेंच करूंक जाता. जायते फावट जे लोक पळयता आयकता तांचे अशें आसता की आरे कितें करूंक जाता हो एक क्वेश्चन मार्क तांच्या मोतीन आसा. जाल्यार तुजें कित्याक हो स्टेटमेंट तूं सदांच सांगता? पळय तियात्रांतल्यान हांवें घर बांदलें काजार जालो भुरग्यांक
बऱ्यांतल्यान बरें शिकप दिलें. म्हाका बोटीर वचपाची ऑफर येताल्यो. वचपाचो आसलो हे वाटेन तियात्र सुपर हिट जालो थंय वचोंक ना. तें देवाचें निर्मणाचें घोडये देवाक जाय आसलो आसतलो हांव हांगा रावलोलो. तियात्र जरी तर तूं एक बरें आर्टिस्ट, आतां तूंच यू आर अ गूड आर्टिस्ट. तूं आतां एक्टिंगूय कोत्ता, सायड बाय तुजें एंकरिंगूय कोत्ता, सायड बाय सायड तुका जॉब आसल्यार तुज्यान जॉबूय करूंक जातालें. सो हांव कितें म्हणटा, एक आर्टिस्ट जरी तर बरो कलाकार, बरो सिंगर, बरो आर्टिस्ट, नथींग लेस देन 30,000 to 40,000 म्हयन्याक जोडपाक जाता. ट्रू. वय वो ना. करेक्ट. सायड बाय सायड तूं आनी खंय काम कोत्ता तेंवूय करूंक जाता. सो नथींग लेस देन तुजें काम आनी तुजें तियात्र म्हणल्यार 60,000-70,000 तुज्यान जोडपाक जाता. येतली जोड एक इंजिनियर पासून जोडिना सद्याक. करेक्ट. पूण ताका सॅक्रिफायस आसा. तूं दिसाक 2,000 जोडटलो आनी 2,500 मोडटलो जाल्यार जायना. सो तेच सॅक्रिफायस हांवें केलें लायफान. आमकां तेन्ना कितलें शेअर पडटालो, 150 रुपया, 300 रुपया, 500 रुपया अशें रावले. पूण तितूंतले सिगूर करून करून आतां तुका 1,500 मेळटा जाल्यार 200 मोड 1,300 सालवार कर. सो हे भाशेन करून तुज्यान करपाक जाता. हांव आजून सांगता कोणाक आवड आसा तांणी तियात्रान येवची. बट बी सिरियस, बी फेथफूल टू युअर प्रोफेशन. करेक्ट. जायत्या न्यू कामर्सांक तुवें संदी दिल्या तुज्या तियात्रान. कित्याक लागून? कित्याक हार्डली न्यू कामर्सांक आयज काल सोदता, पूण आतां सुरू जालां हालीं जावं न्यू कामर्सांक जावं चान्स दिवपाक. जाल्यार तुवें पयलींच न्यू कामर्सांक इंट्रोड्यूस केलेलें आसा. कित्याक लागून तूं न्यू न्यू फेसीस हाडटा? सो म्हाका न्हू आवड नव्या आर्टिस्टाक हाडलो, ताका डायरेक्ट करूंक म्हाका उर्बा येता. कित्याक ही इज न्यू आनी तो नवो ताची बुनयाद पयली घट जातली जाल्यार तो म्हजेशी पावलो म्हणून हांवूय म्हणटा व्हेरी गूड. की थोडे तियात्रान कितें जाता, थोडे डायरेक्टर तुका डायरेक्शन करिना, तुका पार्ट दिता, तुका जाय तें कर. करेक्ट. पूण म्हज्या तियात्रांत म्हजे रिहर्सलीक विचार केली लागीं 20 रिहर्सली जाली जाल्यार पासून हांव 20 रिहर्सलाक तांचे बरोबर उबो रावन लिमणी रिहर्सलाक पासून डायरेक्शन येस करता. येस येस दॅट इज वजाप. हांव वजाप थंय हांव बी जायते तियात्र नाचला. पूण हांव सरा म्हणल्यार सर तूं वजाप मरे तुगे चोय न्हू, तूं डायरेक्शन दीत मरे. आनी ताणें सांगलें ते भाशेन दुसऱ्या स्क्रिप्ट दिताय तुका जाय ते भाशेन कोराय. आनी मागीर तें आलोल म्हणटा हय ती आतां आलो येयलो तेणें मागीर आलो. आरे तुवें पयलीं सद्या बरयता आसतना तुजें मना कितें आसलो तें तुवें त्या एक्टराक सांगलो ना, ते एक्टरान आपल्या जायतें केलां आनी ऑडियन्स सांगिल्लें म्हणटा तूं रडटा. दॅट्स व्हेरी बॅड. पूण इतले तियात्रां हांवें तें चोयलां. पूण हिंगा तो भाड खूब रावन आम जेन्ना प्रॅक्टीस करप जालो म्हणटा कन्सर्ट जाता तेजे भाशेन तोय कन्सर्ट जाता. आनी इतलें जावंक ना. तें जालें म्हणटूच तियात्र चलता. तियात्र चलो म्हजे 50 तियात्र जाल्या पासून म्हाका एक्टरान एक जालो जर कितें रॉंग केलां हांव ताका सांगता. तापयना केन्ना बाबा हिंगा तुवें उमक्या मोडूंक ना. आतां तियात्र चालू आसा खरो 3 वरां, हांव 3 वरां मुखार दिसती पडटा, पूण फाटल्यानूय 3 वरां काम करता. व्हेरी सिरियस. वजाप सेकेंड वजाप म्हणटा तेगे तियात्रा तो भाड स्टेज मॅनेजरान बरोबर हांव पण हारपीट जाता. केन्ना तेगे पांयान हें लागता, आरावन लागता ते सेटींग करता आसतना दिसता इतले डायरेक्टर हांवें चोयले. हांव क्रिटीक माना डायरेक्टरांचे, पूण चोयलें तें सांगता तियात्र कमी जाल म्हणटा आपल्या जाग्याचेर बसतले. तांगे मनीस आसतले सांगता हो एकलो डायरेक्टर तियात्र मुखार चलता. फाटल्यान तो स्टेज मॅनेजरान बरोबर हारपीट जाता. स्टेज जेन्ना तियात्रा बसपा वता तेन्ना तोय बी हात घाता स्टेज मॅनेजर ते सेटींग दिवपाक. आनी तियात्र काबार जाल म्हणटा तोय बी हेल्प करता. आनी तेका चोयन मागीर हांव मागीर मुखार जाता स्टेज मॅनेजराक हेल्प करूं. आनी कितें इट इज माय वर्क, इट इज माय बेबी न्हू. अशें म्हणटात न्ही की मोतो मरोन स्वर्गार वयतलो जाल्यार स्वता मरपाक जाय. दुसरो मरोन आपूण स्वर्गार वयतलो मरोंक जायना. सो ह्या तियात्रान तशें हांव 3 वरां काम करता. फाटल्यानूय 1 मिनूट हांव बसना थंयसर. तेजे कोदेल म्हजे सायडीन हांव कोदेलीर केन्नाच बसना. हांव पळयत आसता कोणाचें कितें हेजें तेजें. रायट. तुजे कितें सॅक्रिफायसीस आहा तियात्रांनी कोंकणी पालकां? म्हगे सॅक्रिफायस एक्चुली कांय ना. हांव ज्या जाग्याचेर काम करता हांव CA चार्टर्ड अकावंटंट अभिजीत विजयनकारान बरें काम करता आनी आउटडोर क्लार्क हांव. सो म्हगे सराक म्हाका फूल सपोर्ट. सो सॅक्रिफायस एक्चुली थिंग अशें कांय ना म्हाका. खंयच्या टायमार धांवपा मेळटा म्हाका. पूण म्हजे कडेन लिस्ट येता कालच्या दिसा
आज हांव हूंय येवपा कोण क्लायंटा मेळपाचें आनी कितें कितें डिस्कशन जावपा आनी कितें कितें करपा जाय सो ते लिस्टा प्रमाणे अमके क्लायंट सिरियस क्लायंट आसताय मातशे डेंजर क्लायंट आसताय तांकां पयलो क्लियर करता ते क्लियर जालें म्हणटा मागीर सॅक्रिफायस तो वेळार येता दॅट इज बिगस्ट सॅक्रिफायस न्हू काम करून पासून तूं वेळार हे वेन आय वॉज एक्टींग फॉर जॉन डिसिल्वा इन हीज ग्रूप ऑल्सो तेणें म्हाका एक पाट सांगपा जाय कितें काम केलें इवन हांव अभिजिता बरें काम करता म्हणून सांगिलां एकूय पाण्यान म्हाका सांगें न्ही अमकें जालें अशें करपा जाय मातशें एक एडवर्टीजमेंट हाडपा जाय कितें करपा जाय गेलें आय मुगे मन न्हू सारकें तेंचेर ओडटा आज मुगे सर कितें सांगितलें तेजें ओडटा तेन्ना जे जॉन सांगता तें ओडटालें रायट निमाणे सुवातेर आमची जी पोलेणारां आसा तांकां आयज तुमी कितें संदेश दिवंक सोदता संदेश हो की तुमी तियात्र इतलीं वर्सां पळयत आयल्या सरकाराच्या आदारा विणें तियात्र इतलीं वर्सां उरला तो तुमी चालू दवरला तुमी सांबाळून दवरला ह्याय फुडें सांबाळून दवरात आनीक जायते जाण म्हणटात आमी तियात्र पळोवपाचें सोडलां कित्याक पोजळे तियात्र जातात म्हणून पोजळी कॉमेडी करता म्हणून तुमकां ते तियात्र पळोवंक नाका दुसरे तियात्र तरी पळयात पूण तियात्र पळयात आनी कोंकणी सांबाळात देव बरें करूं स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट फुडलो भाग आमचो जावन आसा रॅपीड फायर रावंड जाल्यार तो घेवंक तुमी दोगूय तयार आसा ऑलरायट रॅपीड फायर रावंड विथ आमचो प्रिन्स जेकब तयार आसा येस पयलो प्रश्न तूं घर येता म्हाका खबर ना पूण बायल केन्ना सांगता घर येता आयलो ओके, पुर्तुगेज कित्याक गरोवपाचें कारण कितें कांसार जावन आयलो जाल्यार घर येता मनीस ना जाल्यार ना ओके पुर्तुगेजींतल्यान एक उतर म्हूण कम इश्ता भाव कोंबो पयलो वा कोंबी कोंबो पयलो आसतलो आसतलो हय ओके ना जाल्यार कोंबी येयली न्हू ओके कितल्या वरांची न्हीद तुका चड गरजेची म्हाका न्हू 2 वरां पासून न्हीद मेळ्ळ्यार पुरो फ्रेश ओके देवाक एक प्रश्न विचारतो दिसलो जाल्यार तूं कितें विचारतलो आसलो देवाक हांव विचारतलो सायबा तुवें म्हाका इतलो भाग्यवंत इतलो सुफळ म्हणजे इतलो सक्सेस जावं पासून हांवें तुका कितें करचें असलें ओके दिमी मोडी नासतना तुवें पांयाच्या बोटांक हात तेकोंक जाता दिमी मोडी नासता हय बँड कोण नासतना सद्या जायना ओके पयलीं जाताली क्यू अल्फाबेटान सुरू जाल्लें एक उतर कोणाचेंय नांव सांग क्यू क्वीन ओके कसलो कार्ड तुज्या चोडा आवडीचो गीम थोंडी पावस तोंडी एक वस्तूचेर कितलेय पयशे मोडल्यार तुका केन्नाच दूख जावची ना टॅलंट ओके तुजो लिपून आसलेलो गूण खंयचो जो लोकांक खबर ना लोक म्हणटात हांव रागिश्ट दिसता ओके सिरियस दिसता पूण लोकांक खबर ना हांव कितलो मोगाळ ओके तूं फोन कसो आन्सर करता हातीन घेता आनी हालो म्हणटा भुरग्यापणार खंयचो कार्टून कॅरेक्टर तुजो आवडीचो जाल्लो म्हजो टॉम एंड जेरी ओके कसलें पुस्तक बरोवचें आसलें जाल्यार तूं खंयचो बरयतलो कसलें पुस्तक बरोवंक जाय जाल्यार तूं खंयचें बरयतलो आनी खंयच्या टॉपिकाचेर बरयतलो एक्टर कसो आसचो आयच्या काळांत बूथ संवसारांत आसा हें तूं स्वता मानता हांवें केन्ना पळोवंक ना पूण आसा म्हणटात न्हू आसतले घडी तुज्या माय पायक तूं कितलो भियेतालो म्हजे पाय म्हणटा म्हजो चडसो तारवार आसतालो मायक हांव भियेतालो म्हाका उगडास आसा एक दीस हांवें एक वायट उतर म्हटलेलें मायन मिरसांगेचो पिठो म्हज्या आख्ख्या तोंडाक घांसलोलो आनी मागीर 2-3 वरां पासून रडत आसलो तेन्ना सांगता उतर म्हणपाचें सोडलेलें रायट ओके वेल प्लेड प्रिन्स बाब फुडें कॅनी बाब तयार आसा एक कसलें उतर तूं सदांच व्हडल्यान म्हणटा सायबा तुमकां तुज्या तोंडार सदांच आसलेलें एक फनी एक्सप्रेशन खंयचें जेन्ना तूं कॉमेडी करता तेन्ना पालकार चलता पण कितें म्हळ्यार आरे तितयो आयक ओके एक वर्स्ट थिंग जें तुका घडलां जेन्ना तूं पालकार कॉमेडीर कोत्तालो पळय तेन्ना घडोंक ना एक बरो एडवायस जो दुसऱ्या कॉमेडियना कडसून तुका मेवला आयज पासून 5 कॉमेडी करता सो 5 सांबाळ तुज्या कॉमेडी करियरान तुवें व्हडांतले व्हडले रिस्क कसलें घेतलां घेवंक ना ओके अशी खंयची वस्त आसा जांकां कोणूच भियेना पूण तूं भियेता काय ना कोणाकूच भियेना कोणा भिना भियेना ऑलरायट ओके तुवें आयज पासून ऑन द स्पॉट कितें केलां ना ओके तुका ह्या वेळार म्हाका बसलेलें आसा तेन्ना हांसूंक जाता एकल्यान जायना ओके ऑलरायट तुजे फेशियल एक्सप्रेशनान जायतीं जाणां आवडटा जाल्यार आज आमकां तुजें एक फनी तोंड करून दाखय कसलें कोत्ता तूं
ते आयब्रो वयर काडटा पळय ते रायट ओके तुजो बस्ट हेअर कट खंयचो आसलो बस हेअर कट म्हण न्हू पूण म्हाका एक रेस्ट्रिक्शन आहा म्हगे कामा कडेन ओके सो हो हेअर कट ओके रायट ओके एक कांतार जे तुका बिलकुल आवडना अशें खंयचे कांतार आसा जे तुका आयकोंक लायक ना 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 ओके तुवें पालकार आयज पासून कसली फोट मारल्या रायट ओके नो कमेंट्स तुका एक बाथरूम सॉंग कसलें जें तूं बाथरुमान न्हाता आसतना कांतार बा कोत्ता केन्नाय तोंडार आहा ना ना ओके कसली वस्त तुज्या लागच्यान चड सांडटा पयशे 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 रायट ओके वेल प्लेड या रायट आतां आमचो फुडलो भाग आसा तो जावन आसा थिंक फास्ट जे तुज्या मोतीन येता ते तुवें फट करून सांगपाचें चिंतप ना 3 रावंड आसतले तयार आसा सांग उलय आर्म हाटल्या 2 दिसांत ऑलरायट थिंक फास्ट विथ आमचो प्रिन्स जेकब रावंड 1 सुर्या चड उंच कित्याक आसा फास्ट सांगपाचें देवान तसो दवरला सुकणी कित्याची केल्यात कितें सुकणी कित्याची केल्यात पाकांची व्हडलो लांब मनीस कितल्या व्हड आसता जण एकल्याक जाय तितलो आसतलो ओके म्हज्या काजराक येवंक तुका वेळ कित्याक जालो कित्याक तूं पयलें वेळार येवंक ना ओके अवस्था येता तेन्ना तूं तोंडान कशी जांभयो काडटा नॅचरल येता तशी रायट ओके सेकंड रावंड कॅनी बाब तयार आसा ओके तुजो आवडीचो प्रश्न आतां सगळे पयशे खंय गेले खबर ना म्हजी कॉलगेट तुवें कित्याक खाल्ली तुगे कॉलगेट आयली हय कित्याक तुवें केन्ना दिलोली तुका येवपाक लेट कित्याक जालो खूंय हिंगासोर टायम आयिल्ल्यान रायट ओके तुवें मोचे कित्याक घातल्या हायट बरी येता तूं इतलो महान कित्याक देवान केला आसता ऑलरायट वेल डन रावंड नंबर 3 तुज्या फाटल्यान ताणें आन्सर करपाचें ताच्या फाटल्यान तुवें आन्सर करपाचें जेकब बाब तूं आसोना कित्याक तें तुका दिसोना कॅनी सोगली कॉफी कोण पियेलो हांवें खंय कॉफी केल्ली तूं कोण हांव प्रिन्स जेकब कॅनी बाब संडे कित्याक आयताराच येता इट इज फॉल्स ऑन द संडे आयतार संडे येता म्हणटकच ते तेजेर येत न्हू तो तुका म्हजो इतलो मोग कित्याक कित्याक तूं एक बरें कलाकार कॅनी बाब तुवें ब्रेकफास्टाक कितें खाल्लेलें तें कातारांतल्यान सांगशी खंयच्याय ट्युनांतल्यान सांगशी कितें खाल्लां म्हाज्या वांगडा वचोन दोगांयनी भाजी हायली तें सांग ताणें कंप्लीट केलें तें ऑलरायट जोरी तर माजरां जॅज नाचोंक लागलीं जाल्यार ती कसलो आवाज कोत्तेली अशें तुका दिसता म्याव 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 ऑलरायट जाकी खंय रावता झाकी तिथना थिंग रावता म्हाका एक कांतार कोर मागीर तें कांतार कोत्ता कुकुरू पुरो कुकुरू तूं इतलो स्ट्रिक्ट कित्याक स्टिक रावल्यार बरें ऑलरायट ओके वेल प्लेड आनी तुमी म्हजे सगळे प्रश्न फटाफट आन्सर केल्या म्हणून एक ल्हानसो गिफ्ट हाडला तुमकां दोगांयकूय रॅपीड फायर रावंड आनी म्हजो थिंक फास्ट रावंड बरें केल्या म्हूण जेकब बाबी तुका थँक्यू आनी उगडून कॅनी पळयता बाबी तुका. ना, ती ना, tape हांवें seal टेप केलेली लायिल्ली आसा. थँक्यू Alright, आतां निमाणो रावंड उरला तो आमचो रीड माय लिप्स तयार आसा कोणाचे आतां लिप्स दोगांयचे एकामेकाचे ओके ऑलरायट रीड माय लिप्स विथ आमचो प्रिन्स जेकब आनी कॉमेडियन कॅनी तयार आसा येस ओके चिट and your time starts now आसो आतां पोट फुटोसर आसो लिप्सी पोट फुटोसोर हास correct okay second one okay and your time starts now कुरकुरीत पापड correct third one okay guess करपा बरो आसा and your time starts now जाणटी पिराय सांता क्लॉस
नाचवता क्रिसमस Yes, no, it's like this. सारखें सांग. Yes. सांता क्लॉस मोटर चलयता जिंगल बेल जिंगल बेल जिंगल बल हॉटेला येतेल. करेक्ट. क्रिसमस फादर जिंगल बेल करून नाचता. ऑलराइट, करेक्ट. आता इंटरचेंज करूया. ऑलराइट. And your time starts now. तोकल्याचे दांड मारल्यार सगळीं नोकेत्रां दिसती पडटाय. Correct, man. Second one. Alright, okay. And your time starts now. डार्लिंग हाक्यान दोन कोण हाक्यान दोताय म्हणटा ते कोट म्हाका मग काजरा दिसा हाक्यान धरपाचे सासूमाय मोगाची हाक्यान दोन म्हणटा ते कोटाले. सांग आता. सांग. सासूमाय मोगाची सासूमाय मोगाची. Alright, last one. And your time starts now. एक वेळ हसपाचो, एक वेळ रडपाचो. जायना तुही सारखे म्हणला पण जो हसतलो तो रडतलो. रडतलो. एक वेळ म्हणला ती. ऑलराइट, ओके. ऑलराइट, इट्स टाइम टू से गुड बाय. आदियोस. तुमकां दोगांकूय काळजांतान देव बरें करूं म्हणटा. तुमचो मोलादीक वेळ काडून तुमी हांगासर आयले आनी आमकां एक संदी दिली तुमची मुलाखत घेवंक म्हूण. काळजांतान देव बरें करूं. तुकाय देव बरें करूं. तुवें आमकां हे 100 एपिसोडाक आपयले म्हणून. जेकब बाब, ह्या 100व्या एपिसोडान प्रुडंट मिडियाच्या नांवान ही एक ल्हानशी भेट तुका आनी कॅन्डीड विथ कॅन्डिडा. आनी कॅनी बाब ही तुका. कॅन्डीड विथ कॅन्डिडा. तुमकां सगल्यांक आमची कार्यावळ पळयतल्यांक 100व्या एपिसोडाची कार्यावळ पळयतल्यांक काळजांतान देव बरें करूं. आनी मागता तुजे 1000 पुरोयक जावं. आनी हजाराक तूच येतलो. Yes. पळत रावात प्रुडंट मिडियाचेर कॅन्डीड विथ कॅन्डिडा. मॅडम, सुगंध तर इतलो बरो येता जाणा. थँक्यू. टिफिना वांगडा त्यो न्यूट्रिशनाच्यो गुडयो दिवपाक विसरूं नाका हा. आता तू न्यूट्रिशनाच्यो गुळयो विसर. कित्याक? का या तांदळातूच सगळे न्यूट्रिशन मेळटले. पंचामृता फोर्टिफाईड राईस हातूंत आयर्न, झिंक, फॉलिक ऍसिड, व्हिटॅमिन ए, बी सारकेले 9 मिनरल्स आसात. तर हे झाले नाही निरोगी आणि सुवादिक. तर पुराय पौष्टिक आहारा खातीर पंचामृता फोर्टिफाईड राईस असल्यास पुरो. पुराय पोषणा खातीर पंचामृता फोर्टिफाईड राईस. घराघरांनी पंचामृता.